कीर्तन 70 आणि 9 साम 79. जेरुसालेमाचे निर्भाग. देवा, राष्ट्रां तुज्या दायजान भितर सरल्यान तुझे पवित्र मंदिर तांणी भश्ट केला. जेरुसालेमाची तांणी देसवाट केल्या. तांणी तुझ्या सेवकाची मोडी आकाशाच्या सुकण्यांका वयली. तुझ्या भक्तांचे मांस रानवट मोनजातींक ग्रासूंक दिले. जेरुसालेमा भोवती उदका भाशेन तांणी रगत वारयले. तांकां मातयेक लायतलो कोणूच ना जालो. आमच्या शेजाऱ्यांक आमी जाल्यांव केण्णेसो माल. आमचे भोवती आसलेल्यांक केपडायांची आनी निंदेची वस्त. केदना पर्यंत सर्वेस्परा तूं आमचे रागार जातलोय? सदांकाल केदना पर्यंत तुजो मोसरी क्रोध उज्या परी जळटलो? वोत तुजो क्रोध तुका वळखून घेनात त्या राष्ट्रांचेर आनी तुजें नांव उलो मारिनात त्या राज्यांचेर. कित्याक जाकोबाक तांणी ग्राशिला आनी ताच्या निवासाची देसवाट केल्या. आमच्या पुर्वजांचो अपराध आमच्या माथ्यार घाली नाका. तुजी काकुळट बेगीन आमकां मेळूं, कित्याक आमी एकदम सकला पडून आसांव. तुज्या नांवाचे महिमे पासत पाव आमकां. देवा, आमच्या सोडवणदारा आमची पातकां भोगशी. तुज्या नांवा खातीर आमकां निवार. तांचो देव खंय आसा अशें राष्ट्रांनी कित्याक म्हणूंक जाय? जाणी तुज्या सेवकाचें रगत वारयलां तांचे तूं फारीकपण घेताय म्हूण आमच्या दोळ्या मुखार राष्ट्रांक कळीत जावं. कैद्यांचें रुदान तुजे मुखार पावूं. जांचेर मरणाचें फर्माण पडलां तांकां तुजे व्हड पदवेन निवार. सोम्या, तुजी निंदा केल्ल्या आमच्या शेजाऱ्यांकडचे 7 पावटी फारीकपण घे. आनी आमी तुजी परसा तूं सरयताय त्यो शेळयो ससनाक तुका अर्गां दितेल्याव युगां युगां पर्यंत तुजी स्तुती करतेल्याव.